काढून दवरिल्ले मिनाची ई पावणी केल्या उपरांत निर्गत जावची ना अशें ना। मिनाचे निर्गतीक सुप्रीम कोर्टान बंदी घाल्ली ना, मात मिनाचें कितें करचें हें ई ऑक्शन मॉनिटरींग समिती थारायतली। सोमारा ई ऑक्शन मॉनिटरींग समितीची सचिवालयांत बसका जाली। हे बसके उपरांत सुत्रांनी ही गजाल प्रुडंटाक उलोवन दाखयली। काढून दवरिल्ले मिनाची खात्री जाले उपरांत समिती कशे पद्दतीन आनी केन्ना ई ऑक्शन करपाचें तें थारायतली। काढून दवरिल्ले मीन देशाभायर निर्गत करपाक मेळचे ना अशें आयकूंक येताले। ते मीन देशांतलेच स्टील उद्देगांक वापरूंक दिवचे अशी मागणी एके याचिके वरवीं कोर्टा मुखार आशिल्ली। मात सुप्रीम कोर्टान अजून तरी आपले सुधारीत आदेशात मीन निर्गत करपाक बंदी घाल्ली ना। प्रुडंटान जेन्ना ई ऑक्शन मॉनिटरींग समितीच्या वांगडी UV सिंगाक विचारले तेन्ना ताणें आपूण कोर्टान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण कितें तें करतलो अशेंच उलोवन दाखयले। सोमारा सकाळी पर्वरे सचिवालयात ई ऑक्शनिंग मॉनिटरींग समितीची बसका जाली। काढून दवरिल्ले मीन कितले आसा ही खात्री करून समितीन खण खात्याक रिपोर्ट दिवंक लायला। ई ऑक्शन पारदर्शक पद्दतीन आसतले म्हणपाचे UV सिंगान स्पश्ट केला। ई ऑक्शनिंग करपाची सगळी जबाबदारी राज्य सरकाराचेर आसतली। समिती फक्त देखरेख काम करतली। सरकार कशा पद्दतीन ई ऑक्शनिंग करतलो ते देखरेख समितीक कळोवचे पडटले। तातूंत कितें बदल करपाचो आसल्यार ई ऑक्शनिंग देखरेख समिती सरकाराक म्हळ्यार खण खात्याक सुचयतली। ई ऑक्शनिंग देखरेख समितीचे दिल्लीतले दोगय वांगडी सोमारा दिल्ली वचपाक भायर सरले। काढून दवरिल्ल्या मिनाची खण खातें खात्री करून अहवाल दिल्या उपरांत समिती फुडल्या कामाक लागतली। ताका घडये 15 वतली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। केंद्र सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाक लागून राष्ट्रीय कामगार परिशद 12 डिसेंबराक दिल्लीत संसदेचेर मोर्चा व्हरपाची आसा। ह्या मोर्चांत गोंयचे आयटक फुडारी आनी कामगार वांटेकार जातले। सुमार 350 कामगार दिल्ली वचपाक भायर सरल्यात। म्हारगाय, बेकारी, गरिबी सारकेल्या मुद्द्यांचेर केंद्र सरकार उपाय काडिना अशें आयटकाचो सरचिटणीस क्रिस्टोफर फॉन्सेका म्हणटा। Both that ruling and those who are claiming to be coming to rule this country, we are giving them a serious warning on 12th of December. Lakhs of workers from all nooks and crannies of Goa, of India. From Goa also, we have decided and made arrangements to send a delegation, a group of 350 delegates. 350 delegates will be going and participating in New Delhi on 12th of December in the 12th of December rally from the Ram Leela Maidan. The demands are that there should be no disinvestment in public sector profit-making industries. They should not be privatized. Unemployment has to go. इव्हॅक्युई प्रॉपर्टी आनी पोर्तुगीजां वेल्यान मया वातावरण तापपाक लागलां। मयेचो प्रस्न हो फक्त मयेकारांचो न्ही। गोंयचो वाठार पोर्तुगीजांचे वारसदारां कडच्यान मुक्त करपा खातीर वेळ पडल्यार कायदो हातांत घेवचो म्हूण मयेचे सभेंत उलो मारलो। मये भूविमोचन समिती, स्वातंत्र्य सैनीक आनी हेर संघटनांचे एकठांय सभेंत फुडाऱ्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिली। पर्रीकाराक स्वातंत्र्याकांक्षी आशिल्लोच म्हणून दिसतो। ताज्यो अडचणी ताणें पळोवन घेवच्यो। वी आर नॉट कन्सर्न, पण हो प्रश्न सुटपाक जाय, सुटावो करपाक जाय आनी दस फारेन नो फर्दर। हाज्या फुडें रावपाची आमची तयारी ना हें ठणकावन सांगपाक आमी खंयच्या जाग्यार उगी बसपाक जायना अशें म्हाका दिसता। निर्णायक लढो लढुया आनी त्या निर्णायक लढ्यान पूर्ण गोवा मोबिलायज करपाची जबाबदारी जशे बाकीचे घेतले तशें आमी सुद्दां घेतात मोबिलायज करपाची जबाबदारी। जर पर्रीकाराकडे सोल्युशन आसा 2 मिनटान आपण हे करतलो म्हणून सोडटलो कित्याक करिना? तुमकां कोणाकूच व्हरून तो कित्याक सांगना बाबा हे करतो? हांगाच कितें तरी मेळटा तेन्ना तयारीत रावा की तुमचो मार्ग बदला। हो शांतता पुरो आली मसनातली शांतता रणाचोच मार्ग धरचो पडटलो। सरकारान आमकां 19 तारीख दिलेली आसा। 19 डिसेंबरापर्यंत आमी भाशेस काडटले, पण त्याच्या नंतर जे कितें जातलें ते इतले भयंकर आसतले सरकारान जेची जाणीव दवरची। जे उतर दिलेले आसा ते उतर पाळात, अन्यथा तुमकां घरा बसा म्हणून सांगपाची कोर्ट मयाकारा मदीं आसा हे लक्षात घ्यात।
ह्यो एक वेवसायीक विसव.